सध्या गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच। शुक्रारा सकाळी फोंड्याच्या फ्लायओव्हराचेर भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो। ह्या अपघातान ओव्हर स्पीडीन येवपी दुचाकी चलोवप्यान रस्त्याच्या मदीं आशिल्ल्या डिवायडराक नेटान धपको दिलो। हातून दुचाकी चलोवपी कुंडयचो श्रावण नायक ह्या तरणाट्याचे तोंड आपटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार, आम्ही फोंड्या आसा। आज सकाळी उड्डाणपूल आसा जो मशिदी वयर तो उड्डाणपूल गेला। त्या उड्डाणपुलाचेर वयर सारके मशिदीच्या वयर उड्डाणपुलाचेर सकाळी एक अपघात जालो। स्वयं अपघात जालो। एक भुरगो कुणयचो श्रावण हरी नायक 19 वर्साचो वो आपली मोटरसायकल घेवन वयतालो आसता। तो स्पिडीन वयता आसतना तेजी गाडी स्कीड जाली आनी वीज खांब्याचेर तो लायटी खांबा तेका आपटलो। तो जाग्यार पडलेलो आसलेलो। कोणी तेका हालचाल करना। तेणी हेल्मेट मात कांयच नाशिल्लें। जाग्यार तेजी तोंड जमनीर पडलेलें आशिल्लें आनी भरपूर रगत येयल्लें। जेन्ना तेका पुलिसांक आमी जेन्ना कळयलें तेन्ना पुलीस बी येयले आनी मागीर तेका 108 घालून तेका आयडीन हॉस्पिटलान व्हेलो। आयडीन हॉस्पिटलान दोतोरान तेका मृत घोशीत केलो आनी आतां सद्याक पुलीस तपास फोंडेची पुलीस करता। फोंडेच्यान तेका खातीर रिमांड केली।